ईश्वराल कुटुंब विविधतेंतू एकतेचे एक संकेत जावनू आस. ह्या कुटुंबेंतू ईश्वरू पार्वती गणेशू कार्तिकेयू हंगेल ಒಟ್ಟು ಶತ್ರುತ್ವ ಅಶಿಲೆ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಕೆನ ಅಸ್ಸಂತಿ ಜಲ ಸಕ್ಕಡ್ ಜನ ಸೌಹಾರ್ದಾರಿ ಏಕಮತ್ಯಾರಿ ಜೀವನ್ ಕೊರ್ಚೆ आमक दिसता. ईश्वराले अर्धनारीश्वर रूप हे पार्वतीले आणि ईश्वराले एक ऐक्यतेचे संकेत म्हळ्यार स्त्री आणि पुरुष ಒಟ್ಟು जावन एक शक्ती त्या एक समानते आणि एक समागमाचे एक संकेत हे सगळेच एक लोकाचे समतोलनाक वस्तू अगत्य. तशीची ईश्वराले कुटुंबेंतू असचे वैविध्यमय तांगेले एक गुण. ईश्वरू म्हळारी वैराग्य, पार्वती म्हळारी शक्ती, गणेशू बुद्धिशक्ती, तशीची कार्तिकेयू शौर्य. हे सಕ್ಕड जनाले व्यक्तित्व ಒಟ್ಟು मेळणू हे कुटुंब म्हळारी एक समतोलन करता म्हणून लौकिक जबाबदारी आणि आध्यात्मिकते ह्या एक कुटुंबेक वस्तू अगत्य म्हणून सांगून ईश्वराल कुटुंब दाखवून दिता. तशीची तांगेल कुटुंबेंतू असचे प्राणी. ईश्वराला गळ्याक अस नागू, तागेले वाहन नंदी, पार्वतील वाहन सिंह, गणेशाले मूषिक आणि कार्तिकेयाले मोरू. हे पळयलारी नैसर्गिक जावन हानी पुरा शत्रू अत दिवोडू आणि मुंगुसी तशीची सिंह आणि नंदी हे पुरा शत्रू जलारी या ईश्वराला सानिध्यांतू हानी पुरा जन एक एकमत्यारी चंदरीतिरी एक संसार कोरनू आसंती. तश जावन आमगेल मध्ये विभिन्न व्यक्तित्व आशिले जन स्वभाव आलोचने पुरा जन आसंती. एक कुटुंबेंतू वर्केन विविध रीती व्यक्ती आसंती जलारी आम्ही पुरा जन ऐक्यमत्यारी आसयेत म्हणून सांगून ह्या ईश्वराल कुटुंब एक साक्षी म्हणून सांगेत. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीच्या सक्कड वीक्षकांक हाव सुमती गजानन पैतोनसे आमगेल्या संस्कृती संभ्रम कार्यक्रमाक हार्दिक जावन स्वागत करतस. मेगेलोट्टू आसंती वाणी प्रभू. आयचे आमगेले कुटुंब पद्धती हाजे भाग 3 हे सरणींतू आम्ही एक मनशाले व्यक्तित्व निर्माण कशी जगता तशीची आम्ही हे समाजांतू येताना ಕೆಲವು ಋಣ होऊन घेऊन येऊन असतांती. तो हे ऋण कशी तीर्सू येता म्हळ्यार एक विचार म्हळ्यार पंचयज्ञादकुनु परमवैभव म्हळ्यार एक कॉन्सेप्ट तुमगेल मुखारी चिंतन करचाक दवरतांती. एक मनशाले व्यक्तित्व कशी म्हूण सांगून घेनो आमकां भायर दोळ्याक पळोवच्याक दिसता तसले ಕೆಲವು गुणलक्षण पळोवन घेनो आम्ही निर्धार करूयेत. हाका आम्ही बाह्य व्यक्तित्व म्हूण सांगून सांगताची. म्हळ्यार एक मनशाले मुखभाव, ताण उल्लोची रीती, तागेले शिस्तू अभ्यास, तशींची तागेले सामाजिक वर्तन हे सगळ तागेले बाह्य व्यक्तित्व म्हूण सांगून घेवन सांगेत. आणि खंयचे एक मनशाक आम्ही सुरवे पळयतना हो मनीस कशी म्हूण आमकां गोत आसना जाल्यार तागेले बाह्य व्यक्तित्व तागेले भायर दोळ्याक पळोवचे दिसता तसले गुण पळोवन घेनो आम्ही हो जोर आसच्या पुरो, ही पाप आसच्या पुरो म्हूण सांगून आम्ही एक अंदाज करताची. कितले की पंत आमगेल गेस रॉंग जाता जाल्यार बाह्य व्यक्तित्वांत वरकेन आम्ही एक व्यक्तित्व एक अंदाजारी निर्धार करूयेत म्हूण सांगून म्हाका दिसता. वय तशीची तू आता बाह्य व्यक्तित्व म्हणून सांगला आंतरिक व्यक्तित्व म्हणून सांगलारी भायर तक्षणाक आमकां दिसना. तांगेले आलोचना, तांगेले भावने, एके तांगेल मौल्य सो हे तांगेले आंतरिक व्यक्तित्व. आता आलोचन म्हण सांगलारी तागेले आलोचना सकारात्मक जावन असकी नकारात्मक जावन असकी एकेची तागेल स्वभाव खंयचे म्हळ्यार तागेल भावनात्मक प्रतिक्रिया कसले ताका ताळमे आसकी एके लज्जेत स्वभावाची की बोल्ड की असल पुरो तागेले एक गुण स्वभाव अशी सडन पळयतना आमकां ते कळना. तशीची गुंपा भितर बेरवूचाक ताका साध्य आसता. तागेले एक गुंपांत आसतना तागेले व्यवहार कशे आसता. मागीर तागेले मौल्य म्हूण सांगलार तागेले एक जीवनाक दिक्कू दाखोवत तसले दिवो म्हणून सांगेत. म्हळ्यार आम सत्य धर्म निष्ठे प्रामाणिकते जबाबदारी मागीर स्वयं परिशीलन करचे एके देशा वयर प्रीती समाजा वयर प्रीती परिसरा वयर प्रीती सो लिस्ट मस्त व्हड आसा. सो हे पुरो गुण तागेले भितर कशे आसा म्हूण सांगून म्हळ्यार हे मौल्य म्हळ्यार एक आंतरिक व्यक्तित्व
आमगेल नडवळिके आसपणा ते बाह्य व्यक्तित्व. सो आंतरिक जावन मौल्य गट्टे असल्यार आमगेल भाईचे व्यक्तित्व वरकेन गट्टे असता म्हणून म्हाका दिसता. वय हे आता मी उलयलाले आंतरिक तशींची बाह्य व्यक्तित्वाविषयी अशींची एक व्यक्तित्व निर्धार करता जाल्यार तागेले जेनेटिक फॅक्टर्स म्हळ्यार जन्यकारक विषयी वरकेन मस्त प्रमुख जावन आसा. जेनेटिक फॅक्टर्स म्हळ्यार आमी हेरिडिटी तशीच जीन्स म्हण सांगून अशी सामान्य भाशेर सांगताची. आ नम्माले देखून आमी जन्मतनाची आमी घेवन आयलेले तसले एक दैहिक तशीची मानसिक गुण हे. दैहिक गुण आमी पळोवच्या गेल्यार तोंडा रूप आसच्या पुरो, चर्माचे बण्णू, तूक, एत्तर हे सकड दैहिक गुण जेनेटिक फॅक्टर्सच डिसाइड करता. तशींची एकल्याला शिकची सामर्थ्य, आलोचना सामर्थ्य, बुद्धिशक्ती कितले की चेडूआ सांदकून शिकच्याक आनी बुदोंत आसता तांगेले बुद्धी आलोचना सामर्थ्य मस्त स्ट्रॉंग आसता आनी मस्त चेडूआंक एक मार्गदर्शनाचे आवश्यकते असता. तशींची मस्त सकड भावनात्मक गुण वरकेन हेरिडिटी फॅक्टर्स निमित्ती ची आनमाल निमित्ती ती चेडूआंक येवत आसला आमी सामान्य जेवण पळोवन आसच्या पुरो. सांगचे जाल्यार भय, धैर्य आसच्या पुरो, तशींची शांत स्वभाव, कोपू हे सकड सामान्य जेवण आनमाल निमित्तीची म्हळ्यार आनम कशी आसा की तशींची चेडूआंक वरकेन केला सकड गुण येवन आसचे आमी पळयताच. खाली हे जेनेटिक फॅक्टर्स मात्र नाही आमगेल वातावरण ताका पूरक वातावरण वरकेन हे व्यक्तित्व निर्धार करच्याक मस्त प्रमुख पात्र घेता म्हणून सांगून सांगेत. वय तू आता वातावरण म्हणल्यार म्हळ्यार आमगेले एक परिसर एनवायरमेंटल कंडिशन्स म्हणून म्हणतात एके बाल्यांत तू तांकां जालेले अनुभव म्हण वरकेन सांगेत. एक सानी काणी सांगता. एकलो एक रुखाचे दोन ससी घेवन एक वोवच्याक वता. एक ससी तो न्हंयचे बगलेन वयता आनी एक ससी तो रस्त्या बगलेन वयता. हे न्हंयचे बदीन आशिल्ल्या ससीक लायक उदक, सूर्याला उजवाड, वार पुरा मेळून लायक पोषण मेळता, लायक रितीर बेळवता. जाल्यार रस्त्या बदीन वयिल्ल्या ससीक कट्टड आसा, पोल्युशन आसा, समवतपणा हाजी निमित्त ते मोरूक पडता. म्हळ्यार परिसर एकच रुखाचे ससी जाल्यार परिसर विंगड आशिल्ले निमित्त तांगेल बेळवणीक वरकेन कुंठीत जाता. तशीच एक आनमाल चेडूं जाल्यार जेनेटिकल फॅक्टर्स खंडीत असता तशीच परिसर वरकेन असता. ताजे निमित्त पुरा चेडूं एका रिती आसच्याक साध्य ना. एक चेडू जन्म येताना ते आनम्मा आमकां एक चेडू जावका म्हूण केदन आलोचन करता पळय तेदन त्या चेरडाल शिक्षण म्हळ्यार हांगेले मनाची भावना ऑलरेडी त्या चेरडाक शिफ्ट जावचे सुरू जाता. पोट्टा भितर आसतनाची ताजे शिक्षण कंटिन्यू जाता. म्हळ्यार आवसून भावना, आवसून खावचे आहार, आवसून वाजूची पुस्तक, आवसून ऐकत संगीत कसले आमी ते पुरो आयकलांती न्ही वे ते पुरा त्या चेरडाक मेसेजा रुपार वत्त आसता. तशीच भायर येताना चेडू ह्या प्रपंचाक येताना हांगाचे उजवाडू, हांगाचे वार हे पुरा म्हळ्यार शब्दू पुरा ताका नवेची ते कुतूहल दृश्टीर पुरा कडेन पळयत आसता. आनी कसं पळयत की ते पुरा ते बद म्हणून नमगता, कसं ऐकत की त्या बद म्हणून नमगता. फस्ट अनुभव त्या अम्मा लागी घेता, मागीर न्हू मागीर घरा आशिल्ली विंगड जन तशीच लागे घराचे स्कूला वताना स्कूलाचे फ्रेंड्स, टीचर्स, मागीर समाज अशी कशी ताका अनुभव जाता पळय तशी तागेल व्यक्तित्व निर्माण जावपाची वता. तस जावन एक चेरडाक लायक वातावरण त्या पूरक जाल्लें वातावरण एक कल्पसून दिवचे ते आमगेले आनमाल एक जबाबदारी म्हणून सांगेत. वय खंडित वय चेडू आल्मन खाली कागद म्हणके म्हण सांगून सांगताची खाली पेपरा वयरी आमी कसं बरयताच की ते पेपर त्यांची दाखयच गय. तशी आमी कितले की संदर्भारी एकल्या एकल्याक कंपॅरिझन करचे आसा चेडू आल्याद्राकाची. म्हळ्यार कितले की पण आमी सांगचे ऐकतांती निगेलो होड पूतू शिकच्या मस्त बुदोंत आस, धाकलो पोत तितले काय बुदोन ना. तशीच मिगेल मालगड चेल्ली कामांत आनी मस्त बुदोंती सानी कसले काम करना म्हण सांगून चेडू आल्याद्राकाची आमी सांगचे तशींच एक कंपॅरिझन करचे. अशी करताना त्या चेडू आल मनाक बेजार जाता, मन दुखता, त्या मनान तो एक घायशे वर्ता तशी वर्ता आनी त्यांची भावने तांगेले मुखार तांणी होड जातरी हदी हरयांत की होड जातरी मुखारी ते तांगेल नडवळिके रुपारी ते व्यक्त जाता. तशी जावन आमी चिकेची जागृतेरी हे आलोचन करून आमगेल नडवळिके वरकेन चेडू आल्याद्राक कशी आसका म्हण सांगून सुरेख निर्धार करका जाता. वय हे पुरो बाल्याचे गायो म्हणल्यार हे पुरा आमकां दिसचे तांणी एक टिनेज येता पळय तेदन पुरा हे कॉम्प्लेक्स
सूर जाता चेडवांक अशीची भायर पळयतना आमकां केलो पटी बणबणाची चिट्टी पळय उपची दिसता आसता न्हय वा बणबण्णू खंयचे छंद चिट्ट्या म्हूण सांगला रे आमकां सांगूंक जाता एका कशी एक छंद ह्या छंद की त्या छंद की प्रत्येक चिट्ट्या ताका कितली जाता की तितली वैरी उपचाक एका प्रयत्न करता तशीची आमगेल चेडू वर्केन म्हळ्यार एका कशी एक चिट्टी कशी विभिन्न आसा विशेष आसा तशीच आमगेल चेडू वर्केन विशेष विशिष्ट म्हणून सांगेता 5 बोट एका हाताचे कशी एकू लेक ना की तशी आमगेल चेडू वर्केन एका लेकासच्याक साध्य ना हे अर्थ कोण घेतल्यार मात्र आमगेल चेडू वाले मन अर्थ कोण घेवच्याक आमकां साध्य जाता म्हळ्यार एव्हरी चाइल्ड इज युनिक म्हणटा पळय ते आमी फर्स्ट अर्थ कोण घेवका कंपॅरिझन करच्याक ना एक सनी काणी एक बायल मनीशी दोन्ही मडक्यांतू उद्दा धोरणू अशी वत्ता असता रस्त्या बदीन एक मडकेक ಒಟ್ಟು जावन असता सो तीन गेल्लेल तशीची ह्या मडके दाखून उद्दा पोवन 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 घरा पावताना ती मडकी खाली त्या मडकेक भारी बेजार जातके अयो देवा आमगेल निमित्त कसले उपयोग ना नव्या सगळे उद्दा खाल काय जाले नव्या मोठ्या निमित्त म्हणून त्या बेजार कोण घेऊन रडता तशी एक 3-4 दिसान कसं जात बळारे या उद्दाक पोवन आयल जाग आस पळय ते बावेल पुरा केलो झाड आशिल्ले ताका पुरा चिगूर येवन तांतू पूल येता तेदन ती बायल मनीस सांगता पयर तू बेजार करून घेतील नव्या पळय आजी तुगेल निमित्त हे रस्तू कितले चंद जाला पळय म्हूण सांगून म्हळ्यार एक चेडवाला कसले एक न्यून्यते आसचा पुरो जाल्यार त्या वरकेन आमी सकारात्मक जावन त्या न्यून्यते दाखून त्या चेडा कशी भायर हाडचे आमी कशी ताका प्रोत्साह दिवयेत ते सांगचे न्हय पळय तुगेला न्यून्यते आसा म्हूण सांगून कशे त्या चेडाक आमी उपयोग जावचे तशे करचे ते आमगेल हातांतू आसता वय చెరుడువాల వ్యక్తిత్వ వికసనంతో ఆనమ్మాలేక శివోడు పాత్రస్కి तशींची चेडवान अशें तसं लायक तांगेल कुटुंब सगळे कुटुंब तशींची तांची संस्कृती वरकेन कारण जावन आसा कुटुंब आणि संस्कृती ह्या एका एक कनेक्ट जावन आशिल्लो तसो लायक विशय हाजी विशयारी आमी फुडले सरणींतू मस्त सकड आमी उलयलेले आसा हे कुटुंब म्हणजे एक व्यक्तित्व विकसनांतू एक फाउंडेशन शे जाल्यारी संस्कृती ताजे आधारस्तंभ जावन आसा तशी जावन कुटुंब आणि संस्कृती हे दोन्हीची चेडवाले व्यक्तित्व विकसनाचे सुरवेचे स्टेप जावन काम करता म्हणून सांगून सांगेत वय आता कुटुंब संस्कृती वट्टू एक शिक्षण आणि एक समाज वर्केन खंडित आसा म्हळ्यार एक शिक्षण म्हळ्यार एक सुधारित समाज ते एक दिता तशीच सुधारित समाज आसल्यार एक गुणमट्टाचे शिक्षण वर्केन मेळच्याक साध्य आसा न्हय वा म्हळ्यार आमी शिक्षणा निमित्त आणि एक सामाजिक अनुभवा निमित्त कसं जात म्हळ्यार आमगेले एक योचना लहरी बदल जाता म्हळ्यार सम्म तप्पू खंयच्या म्हण कळची तसले एक शक्ती आमकां येता विश्लेषणाची शक्ती येता तर्कशक्ती चड जाता तशीच खंयचे एक समस्ये बगैर सुद्धा तसले एक कॅपॅसिटी एक गुंपांत काम करचे व्यवहार करताना एक कोऑपरेशन एक एडजस्टमेंट हा पुरो स्वभाव चढता तशी एक लिडरशिप क्वालिटीज मागीर एक आत्मस्थैर्य कसं जाल्यार हांव करूं येता म्हळ्यार एक धैर्य हे सहज जावन ह्या पुरा शिक्षण आणि समाजांत जावचे विंगड विंगड रितीर अनुभवारी आमकां मेळटा म्हूण दिसता वय खंडित हे मनशाले जीवनानुभव तागेले व्यक्तित्व निरंतर जावन रूपिसित वता सान दाखून तांणी वृद्धाप्यावरकेन तांगेल जीवनांत येवता तसल विंगड विंगड रितीचे एक जीवनानुभव दुःखाचे सुखाचे खंयचे आसो ते मनशाक एक छान निर्धार घेवचे तशी एक प्रेरेपण दिता आता सकारात्मक खंयचे एक जीवनानुभव घेवच्या गेल्यार खुशेचे विशय जाल्ले म्हण जाल्यार त्या मनशाला आत्मविश्वास चडयता तशींची ताका तसले छान काम मुखार करची तशी एक प्रेरेपण दिता तशींची नकारात्मक अनुभव दुःखाचे खंयचे अनुभव असो ताजे निमित्त तो मनुष्य मुखार खंयचे कष्ट आयल्यार ते गेलूच तशी ताजे जैशूचे तसले एक सामर्थ्य तो घेता तशींची आंतरिक जावन तो बलिष्ठ जाता असले मस्त अनुभव सकारात्मक नकारात्मक प्रत्येक अनुभव मनशाल जीवनांत मस्त मुख्य तशींची त्या जीवनानुभव म्हणजे मनशान त्या जीवनाक पळत तसं दृष्टिकोनाची विंगड करता वय अबा खंडित म्हळ्यार एक मनशाला एक व्यक्तित्व निर्माण जावचे हाजी पुरा कंडिशन्स आमी कितले उरलेले पळय ताजे वयर पुरा अवलंबत जावन आसा ताजी ಒಟ್ಟು एक कुटुंब आणि समाज एक व्हड पात्र म्हणून सांगला न्हय ना तशी आम्ही ह्या समाजाक येतानाची ಕೆಲವು ಋण घेवन येवन असतांती तस जावन ह्या समाजाचे ऋणसंदाय करची वरकेन आमगेले एक
कर्तव्य म्हणून म्हाका दिसता ताजे बग्गे बरकेन आमी आलोचन करका आम्ही कोणा लागीं एक रीण घेतला रे ते तिरसूचे आमगेल कशी जबाबदारकी तशीच ह्या समाजाचे ऋण तिरसूच वरकेन आमगेल तितलेच व्हड जबाबदारी आता ऋण म्हण सांगला रे ऋषी ऋण देव ऋण पितृ ऋण समाज ऋण आणि सृष्टी ऋण सो ह्या 5 ऋण तिरसूका जाल्ला रे आम्ही पंचमहायज्ञ म्हळ्यार एक कॉन्सेप्ट हांव तावळ सांगले ते आमी आज चर्चा करूया म्हणून सांगून पंचयज्ञ म्हळ्यार कसला ब्रह्मयज्ञ देवयज्ञ तशीच पितृयज्ञ नरयज्ञ आणि भूतयज्ञ सो ह्या पंचमहायज्ञ केलेले निमित्त परम वैभवाक पावी येता म्हणून ಒಬ್ಬ ಕಸಲ್ ಹೊಡಾಡ ಯಜ್ಞ ವೈಭವ म्हणून उलयता म्हणून काय ना म्हळ्यार ह्या पुरा आम्ही दिननित्यार करचे सहज जालेले विषय जाल्यार करताना चिकेची माइंडफुल जावन म्हळ्यार एक प्रज्ञापूर्वक जावन एक अरिवोस काम करता आम्ही कसं करता आसंती आम्ही कसा लाक करता आसंती म्हळ्यार ह्या यज्ञ आमगेले परिपूर्ण जाता ह्या ऋण संदाय करच्याक आमकां सुलभ जाता म्हणून सांगेत वय ह्या पंचमहायज्ञांतू सुरवेचे यज्ञ ब्रह्मयज्ञ हांतू येवचे ऋषी ऋण अनादी कालादकुनू आमका ऋषी मुनियान वेद पुराण उपनिषत्ता मुखांतर असले एक ज्ञान संपत्त भंडार दिलेलो आसा ते आम्ही चुक्काना तशी आमगेले मुखारच्या जनरेशनाक हस्तांतर करचे तशीची जनरेशन टू जनरेशन पास करचे तसले एक व्हड जबाबदारी आमगेल वयर आसा हे जबाबदारी वैसुका दलारी आम्ही हे ब्रह्मयज्ञ म्हणजे तसले एक पालन करका समर्पणा भावनारी तशीची कृतज्ञता भावनारी तांनी आमक दिलेले तसले अमूल्य ज्ञान भंडार आम्ही मुखारच्या जनरेशनाक हस्तांतर करचेंची हे ब्रह्मयज्ञाचे एक विशेष जावन आसा बरे तशीच दोन्हीचे देवयज्ञ देव म्हळेले एक चैतन्य न्हय मा तागेले महिमे कसं सांगचे अपारू सगळेच ब्रह्मांड सृष्टी केलेलो सगळे जगताक पालन केलेलो हाका आम्ही भगवंतू म्हण सांगता ती तो स्वयंभू म्हणारी तोच जावन जाल्लो म्हण सांगून देव सगळे एक ब्रह्मांडांत एक तड वरकेन हेकडे दाखवून तेकडे तागेल इच्छा नाशी चलो सुचा जायना म्हण सांगून एक सांगता ती आमगेले कष्ट सुख सगळे सृष्टी स्थिती लय पुरा पळोवन घेतले हे परमात्माले ऋण आमगेल वैरी कितले आसा न्हय म्या सकल चराचर जीविक तो रक्षण दिता सो असल एक परमात्मा असल एक भगवंताक आम्ही कशी ऋण संदाय करूयेत एक भक्ती एक तुळसी दळ ताका दवरल्यार वरकेन तो प्रसन्न जाता न्हय म्या पाप खुशी जाता जाल्यार आम्ही ताज्या पशी चिकेच चड आमगेले एक प्रयत्न केला रे म्हळ्यार ताका एक कृतज्ञते सलसूचे म्हणटाना ಸ್ವಲ್ಪ पूजकी होमकी हवनकी ह्या रितीर आम्ही ताका भजन करचे ह्या रितीर आम्ही ताका कृतज्ञते दिला रे आमगेले देव ऋण वरकेन संदाय जाता न्हय म्या वय तशीची तिन्नीचे यज्ञ पितृयज्ञ पितृ म्हळ्यार आमगेले काल जालेले तसले मालगडे आम्ही मातृदेवो भव पितृदेवो भव म्हणची एक उत्तर कशी उडगासार दवरगेन पालन करताच की तशीची आमगेले मालगड्याला काला नंतर तांकां महालय अमावास्ये वेळार आसच्या पुरो एक तांगेले वर्षिका वेळार आसच्या पुरो श्राद्ध कार्य सकड करून तांकां तर्पण दिवचे तसले एक काम आजिकय आम्ही कंटिन्यू करून आयलेले आसा आमगेल मालगड्यांनी आमकां दिलेले तसले आसले संपत्तू ज्ञान भंडार खंयचे आसो तशींची तांणी कोरून आयले तसले एक संस्कार तांगेल संस्कृती प्रत्येकय चुक्काना तशी आम्ही मुखार सुन वचका म्हणचेची ह्या पितृयज्ञाचे आशय जावन आसा वय तशीच नरयज्ञ म्हळ्यार समाज ऋण समाजाचे ऋण आम्ही कशी तीरसूचे म्हूण सांगून फुडें काळार कशें आशिल्लें म्हळ्यार ह्या वानप्रस्थी संन्यासी मागीर ब्रह्मचारी हांकां पुरा पोषण करचे एक ग्रहस्थाल कर्तव्य आशिल्लें म्हळ्यार तांकां पुरा जेवण दिवन आनी जेवची तसले एक पद्दत आशिल्ला जाल्यार आत्तां त्या पुरा साध्य ना तशें जेवण आम्ही कसं करूयेत म्हळ्यार प्रति दिवस जेवणा पश फुडें एक मुष्टी धान्य बदीन काडून दवरचे म्हयन्या अखेरीन तो खंयचे एक अनाथ आश्रम की विद्यार्थी निलयाकी ह्या व्हरून दान केलेले निमित्त त्या एक ऋण संदाय जाता ना म्हूण जाल्यार वर्सा एक पटी कसले पूज करून एक अन्नदान म्हूण केल्यार वरकेन हे ऋण संदाय समाजा ऋण एक संदाय केला म्हणके जाता तशीच अशक्त आशिल्ल्यांक तांकां औषधिकी तांकां जेवणकी एक स्कुला वचलचे दुर्बळ चेडवांक फीस दिवचे असल पुरा केलेले निमित्त वरकेन आम्ही ह्या समाजा आशिल्ले निमित्त आमगेले निमित्त किंचित सहाय कोणाके जाल्ला रे त्या
समाज ರೋಣ आम्ही तिरसिला म्हणके जगता नाही मॅ वय अशींची पंचमहायज्ञाचे पंचाचे यज्ञाची भूतयज्ञ हंत येता प्रकृतीचे ऋण आम्ही प्रत्येक प्राणी पक्षींतूय देवाक पळयतले प्रत्येक प्राणींतू पक्षींतू क्रिमिकीटांतवरकेन एक जीव आस तांणी आमगेल्या मणकेची जीव म्हूण सांगून घेनो आम्ही उडगासार दवरून घेनो तांगेल जीवनाक आमगेल निमित्त आम्ही कसं करूयत त्या सकड सहकार आम्ही दिल्लारी त्यांची व्हड भूतयज्ञ म्हणारी हांतू पंचभूताचे एक आराधन वरकेन येता आमगेल्या पशु पक्षी प्राणी ಒಟ್ಟು पंचभूताचे संरक्षण म्हळ्यार नेल जल हाजी संरक्षण वरकेन हे भूतयज्ञांतू येता म्हळ्यार हांतू आम्ही प्रकृतीचे ऋण आमगेल जलाले तितले साध्यशील तितले मट्टाक आम्ही सहाय करूनकी आणि एक संरक्षणा खातीर आम्ही कसा कसा क्रम घेताची हे सकड हे भूतयज्ञांतू येता वय आज जी आमगेल ह्या सरणींतू आम्ही एक मनशाल व्यक्तित्व निर्माण कशी जाता तशीच ह्या समाजांत आसून आम्ही ह्या समाजाची ऋण कशी तीर्सुयेत म्हणेल ಬಗ್ಗೆ एक ಸ್ವಲ್ಪ विचार केलेला आसा आमगेल सकड जनाल घर एक देवालय जावो विद्यालय जावो आदरालय जावो सेवालय जावो नाही मॅ म्हळ्यार देवालय म्हण सांगल्यार कसं जालें देवस्थान देवस्थान कशें आसता शुभ्र स्वच्छ ते एक मनाक शांती मेळटा तशीच आमगेल घरा वरकेन एक वप्पा वरण असो घरा मुखार एक तुळसी देवा कूड तशीच दिननित्य पूजे प्रार्थने भजने आणि घरांतू अध्ययन करच्याक चांग चांग पुस्तक सो हे पूरा असल्यार एक घर एक देवालयशी दिसता मागीर विद्यालय हे आमकां पुरा जनांक ಗೊತ್ತಸ ಮನೆ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ಜನನಿ ತಾನೆ ಮೊದಲ ಗುರು ಜನನಿಯಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತ ಜನರು ಧನ್ಯರು म्हण सांगून नाही मॅ सो संस्कार मेळचे घरांतू त्या विद्यालय आमगेल घर जवो अशीच सेवालय सेवालय म्हण सांगल्यार तवळीची आम्ही म्हणले एक समाज सेवे करता म्हण सांगून सो आमगेल निमित्त कितले साध्य असके तितले एक समाजमुखी चिंतन करचे तसल एक गुण आमकां आम्ही बेळसून घेवया तशीच आदरालय अतिथी देवो भव म्हण आम्ही सांगतांती नाही मॅ तवळ ताजे ಬಗ್ಗೆ उलयलींत आम्ही सो अतिथी देवो भव त्या कार्यरूपाक हाडची तसल एक गुण आमगेला चोडो म्हण सांगतची आमगेल सकड जनाले घर एक सुख सुंदर एक आनंदमय जावो म्हण सांगून आमगेल ह्या कार्यक्रम आम्ही मुक्षिता आसंती सकड जनाक नमस्कार.